तुमी काय बरी मनशां. हांवें तुमकां सांगलें आमी वो रेतीर करया म्हणून, तेर्साचो रेतीर, कित्याक आयज फातिमा सायबिणीचें फेस्त आनी तुमी सगळ्या जाणांनी पाळो दिवन आयिल्लीं आसात पळय. आयकलें तुमच्या काळजांत तुमी दवरलें आनी हांगसर पावल्यात तुमी. खूब लोकांनी आयकलां पूण ताणें पाळोंक ना. पूण हांव कांय शीण करना. ना ना ना, हांव कितें म्हणटा, आमी आयकता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून घेता. देवाचें उतर आयकोंक जाय आमी. आतां कितें जाता आमकां, आमी कोणाचें उतर आयकता आनी आमी उगी बसत तर आमी कितें करता, आमचीं चिंतनां येतात न्हय, तातूंतूच आसा आमी. तीच गुंवतात मागीर आनी मागीर तीच भावना, ह्या चिंतनाक लागून ही भावना उत्पन्न जातात आनी तातूंतली भायर सरोंक जायना आमकां. जाता बरे उपाय आसात. पयलें म्हणजे तुमी तर नोमान मरी म्हणीत जाल्यार, नोमान म्हणजे सायबीण मागीर कितें करतली, ती तुजी चिंतनां भावना पळय तुमकां गिरासून तुमकां थंयसरूच दवरलेली आसा, हें देंवचाराचें काम, ती तुमकां तातूंतली भायर काडटली. तिणें सांगलां न्ही आमकां, तिच्या आसऱ्या खाल आमकां हें सगळी सुटका मेळटा. तुमी प्रयत्न करिनात, करात. ह्या नाका जाल्ल्या चिंतनांतली भावनांतली चालींतली ती रोखडीच भायर काडटली. आनी तितलेंच न्हय, ती तुमकां जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक ती आमकां मदत करतली. कित्याक ती जेजू कडेन मागतली, जेजू ताका हें कर रे. जशे भाशेन तिणें सांगलें ताका न्हय त्या काना गांवांत लोकणा वस्त्यांत, तो सांगीत तितलें तुमी करात, ताका सांगलें. पर मायचें तो आयकता मागीर न्ही. म्हणून आमकां सगळ्या वायटा विघ्नांतलो तो निवारतलो, ताच्या एकवटान दवरतलो आनी आमचें जिवीत ताचे सोबें घडोवन येवंक जाय. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, जशे भाशेन हे सगळे सांदे आमचे कुडीचे आसा ते म्हजे, हांव ताचो मालक. तेच भाशेन जेजू आमचो मालक, आमचो धनी, आमचो देव, आमचें सगळेंच तो. आमी म्हणटा तोंडान पूण आमच्या जिवितांत तें दिसून येना. कित्याक लागून आपलेपणांत रावलीं की ना तें जाता. पूण नोमान बरी मनशात तर आपण्यापणांतली आमी भायर सोदतले. कित्याक सगळो करता आमी थंयसर ते मागण्याचेर ध्यान मन लायता. ध्यान मन लायता, हें दुसरें म्हत्वाचें. म्हणजे बेश्टें नोमान काय काम हे भाशेन म्हणून आसात तर कांय जावचें ना. तें वयल्या वयर जाता मागणें. आमचें मागणें सारकें वर्सा बरीच जावंक जाय. आतां म्हजेंय शिंतीत आसलेलें, कित्याक आमी पयले फावटी हें करता म्हणटच हांव दुसऱ्यांचेर शिंतीत दवरतालो. त्यो सगळ्यो वस्तू घडोवन येवंक जाय, ताका लागून म्हजें शिंतीत हांगसर आसलेलें तुमचेर. पूण तें सगळें चलता म्हणटच हांवें तांकांय मातशी दिशा दिली, हें कर तें कर म्हणून. ते भाशेन आसा म्हण लायतो. पूण ठामपणी आमी जेजू सोबे रावतात. सायबीण मातच्या विनोतींतल्यान आमी ताचे बरोबर जियेतले हांव, आनी तो रोखडोच आमकां भायर काडटलो खंयच्याय वदुरशांतलो. कित्याक तो आमचे पासून मेला. हेंच आमचें सोरशिल्लें काडून आमकां बरे भाशेन शांतीन भितरल्यान ताच्या एकवटान जियो. आनी ताच्या एकवटान जियेलीं की ना आमकां शांती, गोठाय, आनंद सगळें मेळटा. कितलेंय वायट भायल्यान आसत आनी आमचेर कितलेंय तो ते आव्हानां येतात, गिरासतात, आमकां भिरांत बिलकूल ना, भिवंक फावना. ते पळयात ते दर्यार कितें जालें, तें व्हडली ल्हारां उप्रासतालीं, ती सारकी बोटीन येतालीं, ते सारके घाबरले, भियेले, मोत्ता म्हूण समजलें, उडटा म्हूण समजलें. आनी तो थंयसर आसलेलो ओगी आपलो. अरे कितें जालें तुमकां, कित्याक इतले उचावळ तुमी, बावडना की तुमकां? आमचोय बावड तसो चालता. कित्याक घालता? आपलेपणान जियेता म्हणून. ताका तर एकवटून रावत जालें हें कांयच आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. आमकां सगळ्या जाणांक जे कोण आमकां पिडापीड दितात तितल्यांकूय जेजू सगळें दवरात आनी पळयात ते रोखडेच काबार जातले. आनी जे कोण कितें म्हणटात पळय ते तांकां तेंच लागतलें, तांचेंच जिवीत सगळें बदलून येतलें. तर आमी भिवंक फावना, घट रावंक जाय. जेजूच्या एकवटान आनी सायबीण मागीर आमकां मदत करता आनी तोय करता न्ही. ताचें जिवीत ते भाशेन आसा.
आसलेलें आनी आसा तें तो आमकां मदत करता. तुमी भिवू नाकात. पळयात, तिणेन देवाचें उतर आयकलें. देवाचें उतर काय आयकूंक जाय जाल्यार आमी खालती जावंक जाय. ती खालती जाली की ना, ती सादेपणान जियेली की ना, हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे ती सहकार करून जेजूक कितें करूंक जाय तें ती करूंक तयार आसलेली. आनी ताचे बरोबर ती सगळें आपलें जिवीत सारलें तिणें. ताका सदांच ती आजीर आसलेली. ते भाशेन ती जेजूक आमचें सगळें आसा ताका आजीर आसा म्हणटच ती आमकां मदत करता. आनी जेजू आमचें सगळें आसा तो बापाक एकवटान आसा आनी पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आसा. कित्याक तो म्हणटा हांव तुमकां आनी एक शारोती दवरलो तो तुमकां सगळें कळीत करतलो. त्या वेळार कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें. आरे इतलें सांगलां तर आमी आमचो भावड कसो तो जियेता हांव पूण मातसो वयले वयर जियेता. जियेनाकात ते भाशेन. आयज आमी सायबीण कडेन मागलेलें आसा, आमकां तें सगळें मेळ्ळां. जेजूच्या एकवटान आतां आमी घडोवन आयिल्लीं आसा. तो ते वतीन आमचें जिवीत सारया. आतां दुसरें म्हणजे जेन्ना सायबीण मांयक ही बरी खबर कळ्ळी, ती आपलेपणांत रावली ना, ती दुसऱ्यांक मदत करून गेली. मावस भयणीक तिचे बरोबर रावली, तिका सगळें करून घेतलें आनी मागीर ती घरा आयली. ते भाशेन आमचें जिवीत जालेलें आसा आनी आनिकूय जातलें. तो ते भाशेन आमी गोठायन रावया. आनी तुमकां एक सांगता, तुमी सगळीं जाणां बरीं मनशां, कोण हांगसर वायट ना. पूण जे भितरलें आमचें पळय आसा चिंतना भावना चाल, ती आमी जेजूच्या एकवटान दवरूंकूच जाय. तातूंतली आमी भायर सरोंक जाय. आमच्यान सरोंक जायना पूण तो आमकां काडटलो. आनी तुमकां सांगलां नोमान बरी म्हणीत रावशें जाल्यार जातलें. आनी एक कोंत तुमच्या गोंयांत घालात आनी ती तुमकां मदत करतली. हांव चड आनीक सांगिना. फातिमा शारांत तिणेन त्या भुरग्यांक सांगलें तुमचें जिवीत नवसरून जियात आनी तुमच्या पातकां पासून तुमी पिराचीत करात आनी त्यो सदांच करीत रावात. ही धाकलीं भुरगीं तें करून ताणें सगळ्या संवसाराक एक नमुनो जाली ती. पूण कित्याक लागून देवाचें उतर पाळलें म्हणून. सायबीण मांय उपदेशीन ताणें आयकलें तें आनी त्या प्रमाणे ती आपलें जिवीत सारूंक लागली. आमी सादता अदीक खोलायन सारया. सगळीं जाणां हात जोडया, अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. पळयात, प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. पांयाची बोड आसा ती जोतान तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. आयची उतरां देवाची अशीं आसलेलीं ती वाचूंक ना आमी, पूण थिचर अशें म्हणलेलें आसा, ताचे सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. सगळें ताचेच सगळें आसा. आमी ताचेच सगळें आसा. आमी ताचींच सगळें ताचें सगळें दवरया. पूण आमच्या आपलेपणान दवरचें न्ही. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो सगळें भायर काडया. दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोड आसा तकले मेरेन ताचे गोठायन आमी बरोवन आयली की ना, मागीर कसलीच भिरांत आमचे मदें आसची ना. भिरांत आयली की ना, रोखडीच ताचे सगळें ती दर्या ये परी आनी तुमकां सुटका मेळटली, गोठाय मेळटली, धैर्य कारेज मेळटलो आनी तुमी फुडें पावलां मारून देवाचे मोहिमे पासून जियेतले जेजू सगळें आनी एकामेकाची सेवा करतले. कित्याक आमी जेन्ना दुसऱ्यांची सेवा करता आमी जेजूचीच सेवा करता आनी जेजूच आमचे सगळें ती सेवा करता. तर आमी ताका सहकार करीत रावया. आमेन.